मांद्र्या मतदारसंघात डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर जी विजीट मारली गोवा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकर ह्या मतदाराचो बातमी म्हाका दिसता की डॅमेज कंट्रोल करच्या पेक्षा म्हाका दिसता मांद्र्या मतदारसंघात डॅमेज वाडयलो। ह्यो डॅमेज मांद्र्या मतदारसंघात न्हू पूर्ण गोंयभर डॅमेज करीत येयला आहात। त्यांची एकंदर कृती एकंदर संघटनेची कामां जर पळयशीत जाल्यार पूर्ण गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे संघटनेचे काम एकदम सकयल्या लेवलीर पावलेले आसात। हे हालींच्या दिसांनी दिसतात आणि काही नेते आमचे स्पष्ट उलोवन दाखयलेले आसात। ज्या 16 ऑक्टोबराक भारतीय जनता पक्षान आमच्या विरोधा आमदाराक हांगा प्रवेश दिवन खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पक्ष मांद्रे मतदारसंघाचो विश्वासघात केल्लो आसा। कारण गेली 29-30 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे काम ह्या मांद्रे मतदारसंघात कार्यकर्ते काम करतात। सभाग्यांक एकट्याकच जाणीव जावना की ह्या मतदारसंघाचो 2 फावटी गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष आणि 2 फावटी सरकार गोंयांत हाडले। जे पयली भारतीय जनता पक्षाची धुरा सांबाळ्ळी असे 5 व्यक्ती म्हटल्यार आर्लेकर, मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, सतीश धोंड अशा व्यक्तीबरोबर काम करून 2 फावटी सरकार हाडले। त्या व्यक्तीकय सांगूंक ना मांद्र्या मतदारसंघाचो आमचो अध्यक्ष रमेश भाऊ आसा त्याच्या कानारय विशय हाडूंक ना आणि आमचेर ते काम लादतात। म्हाका एकूच सांगूंचे दिसता की पक्षा आमी भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते असो फुडें आसतलो। 16 तारखे पयलीं सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे ह्या मतदारसंघात बैठका राबयताले। आता फक्त त्या गती वेगळी इल्ली आसा। 16 तारखे उपरांत आमी मोठ्या प्रमाणात बैठक घेवपाक स्टार्ट केले भारतीय जनता पक्षाचेच आणि तो बॅनर सुद्धा लायतना भारतीय जनता पक्षाचो बॅनर लावनच करतात। हे विनयान पळोवपाचे हांगा डॅमेज कंट्रोल करप म्हणजे नेमके काय करप। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते खंय भायर पडले फुटले। भारतीय जनता पक्षाचो एकही कार्यकर्तो खंयच वचंक ना। भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसात थंयच आसात। फक्त विनय तेंडुलकर अध्यक्ष खंय तरी पक्षांतर म्हणजे वेगळ्या पद्धतीन वचपाचो प्रयत्न करतात जेणे करून कार्यकर्त्याच्या तकलेन विष पेरता आणि पक्षाच्या विरोधात वचपाचो प्रयत्न करता असोच म्हाका म्हणपाक येता। सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा म्हणतो आमी फक्त नांवा पुरतो आसा पण त्या पद्धतीन संघटना आसा काय। म्हणूनच गेली 8 दीस पयलीं काही प्रदेश लेवलचे नेते एकाथे जावन अध्यक्षाच्या विरोधात वक्तव्य करपाक लागले। कारण काय अशा पद्धतीचो अध्यक्ष मी म्हाका दिसता म्हाज्या कारकिर्दीन ह्यो पयले फावट बघता ज्या अध्यक्षाचे उलोवपाचो विशय येयलो। म्हाका दिसता विनय तेंडुलकराक सांगूंचे दिसता की ताचे पयलीं तेणी विचार करचो आणि आपली सीट खाली करची जेणे करून पक्षाचे काम वाडटले। जर पक्षाचे जर हित आसा, पक्षाबद्दल जर प्रेम आसा, पक्षाबद्दल जर माया आसा जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून डॅमेज करचो न्हू। डॅमेज कंट्रोल करूंक ना तेणी डॅमेज केला। 16 ऑक्टोबर रोजी मांद्रे मतदारसंघात एकाही कार्यकर्त्याला विश्वासात न घेता काँग्रेसचे आमदार दयानंद सोपटे यांना भाजपात प्रवेश देण्यात आला। या घटनेचा मी तीव्र निषेध करतो। तसेच येणाऱ्या निवडणुकीत पक्षाने सोपटे यांना तिकीट दिली तर ती आम्ही स्वीकारणार नाही हा आमचा मांद्रे मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचा ठाम निश्चय आहे। प्रदेश अध्यक्षाने असा दावा केला आहे की मांद्र्यातील कार्यकर्त्यांनी नेहमीप्रमाणे उत्साहाने आपले स्वागत केले आहे। हे एकदम धांदल खोटे आहे। ज्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी संपर्क साधला त्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे। बातमेद्वारे कळटा आमकां एकदम खोटी बातमी। ज्या बातम्या दिला की जगन्नाथ पार्सेकाराक त्यांनी संपर्क साधला, अजिबात संपर्क साधूंक ना। म्हाका मेळाकय ना। म्हाका फक्त अध्यक्षाद्वारे कळ्ळा की तो अध्यक्षाक मेळान गेला म्हणून। अशा तरेचे खोटे बातम्या दिवन कांयच साध्य जावपाचो ना। ते बातम्या त्यांनी स्पष्ट म्हटलां की मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते जे आसात हे पक्षाबरोबर आहात। हय मी ताच सांगतोय की मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते हे नक्कीच पक्षाबरोबर आहात। पक्ष आम्ही सोडचे ना। मांद्रे मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी इतके जर बसल्यात त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ह्या पक्षा खातीर मांद्र्यात भरपूर कष्ट केल्यात, घाम गळयला आणि हो पक्ष वयर काढला। हे पक्ष आम्ही सोडचे ना आणि पक्ष सोडटले म्हणून जर अध्यक्षाक दिसता तर तुजो भ्रम आसा।
त्याची खरीच इच्छा असा काय का आम्ही पक्ष सोडतो म्हणा? पक्ष सोडचे ना. आमची भूमिका ही पक्षाबरोबर आहा, पक्षा खातीर काम केलं. आता जो निर्णय पक्षान घेतला त्या निर्णयाविरुद्ध असो, पक्षाच्या विरुद्ध ना. पक्षान जो निर्णय घेतला सोपटेक भितर घेतला आणि त्याका तिकेट दिवपाचो त्यांचे जे प्रयत्न असत त्या निर्णयाच्या अगेन्स्ट आम्ही असो. आम्ही पक्ष अजिबात सोडपाचे ना, ही आमची ठाम भूमिका. आणि माविन गुदिनो जेन्ना पार्शान आयलो तांणी आपली भूमिका स्पश्ट केलेली की पक्षाच्या हिता खातीर आणि पक्ष ह्यो परत सत्तेचेर आसच्या खातीरच अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. त्या भूमिकेक तुमचो विरोध आसा का? माविन गुदिनान जी भूमिका सांगल्या ते एक मंत्री म्हणून सांगला. माविन गुदिनो हे पक्षाच्या कॅडरातसून इल्लो मनीस न्हू. तो आम्ही ज्या पद्धतीन पक्षात काम केला तसा काम तेणी करूंक ना. तेका सरकार टिकला काय झाला, तो फाल्यां परत आमच्या पक्षात आसतलोच काय ना ही कोण गॅरंटी दिता? त्याच्या भूमिकेशी आणि त्यांनी मांडलेली भूमिका आणि आमची भूमिका तो कांयच संबंध ना. आम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते. पक्षान जो आता निर्णय घेतला त्या निर्णयाच्या विरुद्ध असो, पक्ष सोडपाक ना आम्ही आणि सोडचेय ना पक्ष. दयानंद सोपटेक जर तिकेट दिली जाल्यार त्याच्या विरुद्धच आम्ही आसतले, ही आमची ठाम भूमिका आहा. आणि अशें राज्यान मेळचें न्हू तेणी, काय गरज ना. मंडल अध्यक्षान त्यांनी सांगचे तू सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक बरय, कार्यकर्त्यांक बरय, दिसाची बैठक घेऊया, सगळ्या प्रेसाक आपोवचे. प्रेसाक आपोवन आम्ही प्रेसाबरोबर जाहीर करतो आमचो निर्णय. स्वतः येता, त्याच्याबरोबर कोण प्रेस ना काय ना, बश्टीत नावां जाहीर करून थंयसर संभ्रम निर्माण करपाचो असा काय घेतोय का? हेच्या पयलीं दयानंद सोपटे हो बीजेपीच्याच कॅडरातून भायर आयिल्लो माणूस आणि मागीर त्यांनी पक्षांतर केले. म्हणजे अशा मनशाक परत जर तो पक्षांत जर आयलो जाल्यार काय चूक आसा? पक्षाची चूकच आसा ती. ज्या व्यक्तीचेर लोकांचो अजिबात विश्वास ना, आयज तेका जो तरी प्रत्येक आमदारकी विकलेली आसा तो मनीस परत जर आम्ही निवडून दिलो जाल्यार ती कित्याक विकचो ना? विश्वासघात केला मरे तेणी. पण तेका आयज मतदारच आमचे एक्सेप्ट करपाक तयार ना. आम्ही कार्यकर्ते कित्याक एक्सेप्ट करतले? जो निवडून येवचोच ना, आता बरोवन दवर तो निवडून येयना, त्या व्यक्तीक पार्टीक तिकेट दिवन काय मिळोवपाचें? पार्टीन चूक केलेली आसा, मोठी चूक केली आणि आम्ही त्या निर्णयाक अजिबात सहकार्य करचे ना. दीस पयलीं सबंद मांद्र्या मतदारसंघात लायट नासली आणि हांव म्हाज्या शॉपार आसलो आणि भायर असो मोबायल घेवन उबो आसलो की काळोख आसलो. खंय तरी म्हाज्या समोर एक गाडी उबी आयली आनी गाडयेनसून एक मनीस फुडें आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, अरे सद्गुरू कसो आहा तूं? सरळ म्हाज्या तोंडान तुला सर आसा बरो, तर फुडें कितें करया? हांवें सरळ ताका प्रश्न केलो, तुवें हे मांद्रे मतदारसंघान कितें केलां तें तुका बरें दिसलें? कोणाकच कांयच फरक पडना, पण मांद्र्यांतले जे कार्यकर्ते आसा ताका अक्षरशः तूं रस्त्यार हाडून उडयल्या. तर अशें कित्याक उलयता? तर म्हणपाक लागलो आमी सगळे बसून तेजेर विचार करया. म्हटलें सगळे बसपाक, म्हटलें कोण तें? तर म्हणपाक लागलो कार्यकर्त्यांक घेवया आनी बसल्या. ताका एकूच सांगलें, कार्यकर्त्याक तेजे बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकार जावो. तितल्यान म्हणपाक लागलो तुमी आसा न्हू रे? हांवें म्हटलें ना, तशें जावचें ना. आमी आसात, आमी पक्षा बरोबर आसात, लक्ष्मीकांत बरोबर आमी आसात. तुम्ही म्हटलें एक लक्षांत दवरात, तुम्ही जर त्या सोपट्याक जर तिकेट दिवन निवडून हाडपाचो जर प्रयत्न करशीत जाल्यार ते मांद्र्यांतले कार्यकर्ते कशे ओगी रावचे ना, ताका कसो वडोवपाचो जावो ते आमी ठरयतले. तितल्यान सद्गुरू अशें उलोवं नाका रे. कित्याक म्हटलें बरोबर हें हांव उलयना. म्हटलें म्हाज्या पोटान जो म्हटलें वडा भाव खावन जो कार्यकर्तो आसा तो उलयता. आणि अशें जर तुम्ही सबंद रस्त्यार वयशात, अशे हजारांनी कार्यकर्ते मेळटले तुमकां की तुमकां ते आयशी तूं करता की असलो अध्यक्ष आमच्या भारतीय जनता पक्षान आसा काय कितें? जाका नीतिमत्ता ना, काय ना, विचार ना, काय ना, वचात थंय जाय तशी व्यक्तव्य करता. असो अध्यक्ष बीजेपीन केन्ना तयार केल्लो काय? लक्ष्मीकांत पार्सेकार अध्यक्ष जाले 2 टायमां. प्रत्येक म्हाका मतदारसंघात ते वचून आयले, प्रत्येक गांवांनी पावलो. हो रातचो भोंवता कित्याक काय म्हणून हांव ताका प्रश्न करता. नांव सांगता भाऊबीजे गेलो म्हणून. आनी असले हे चाळे करपाक काय कितें? खंय आमकां कार्यकर्त्यांक फोंडान घालपाचो प्रयत्न करता, तेच्या बरोबर तो पक्षाकूय म्हणान घालतो. हांव ताका म्हणटा की आयज पक्ष जर सुदारपाची गरज आसा तूं पयलो राजिनामो दी आनी मागीर सगळे आमी जाग्यार हाडून उडयता. जेन्ना जो निर्णय घेतला, आतां आमच्या कार्यकर्त्यांनी उल्लेखय केला की पक्षाबरोबर आम्ही आसा, पण पक्षान जो निर्णय घेतला तो निर्णय चुकीचो आसा.
त्या पक्षाच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही आसा. आम्ही निमाणेपणान उरतले आणि तो विषय आमचो निर्णय जो आसा आमी मांद्रे हायस्कुलान जी मिटींग जाल्ली, बैठक जाल्ली, बैठकीन आमी क्लियर केला. आमची मागणी आसा की प्रदेश अध्यक्ष, कारण एका राष्ट्रीय पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष असो एकट्याक येवन मेळान अर्थ ना. आमी आव्हान केलां की येवचो, सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन सरासरीत जी मिटींग घेवची, आमचे प्रश्न जे आसा आमी विचारतले, तें प्रश्नांक उतरां दिवची, विशय सोंपता. म्हणजे खंय तरी एकट्याकपणान तरी मेळप, कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करप. म्हाका दिसना की जे आमी फाटल्या मिटिंगेन सांगलेले की आमी सगळे एक संघ आसा, सरा बरोबर निर्णय घेतलो आमी एक संघच घेतले. सरूय एखादो घेवंक शकना निर्णय किंवा आमी घेवंक शकना. आमी सरा बरोबर रावन निर्णय आसता ते घेतले. सोपटेक तुमचो सपोर्ट ना? विषय होत न्हू, सपोर्ट आसा ना विषय ना. म्हणजे आमी मागणी करता की पक्षान जो चुकीचो निर्णय घेतला त्या निर्णया विरोधात आमी आसा. पक्षान हांगा येवचे, मांद्र्यान आमचे विषय आयकून घेवचे, तेंची चूक आमी तांकां दाखोवन दितले, त्या प्रश्नांचे तेंनी निवारण करचे, उतरां दिवची. 9 तारखेक मांद्रे मतदारसंघात दौरो आसलो आनी कार्यकर्त्यांची समजूत काडपाक येयल्लो. म्हाजे कडेन सादारण 6:30 सुमार आमचो पेडणे प्रिमियर लीग टुर्नामेंट आसलो सुरेश रैना ग्राउंडाचेर तुवें. त्या ग्राउंडाचेर तो येयलो. येयल्या नंतर अचानक येयलो तो, तेची कांय आमकां पूर्वकल्पना वगैरे कांय नासली. आनी येयले गाडयेन वचून देंवलो आनी सरळ म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका तेणें टुर्नामेंटाची पयली विचारपूस केली. टुर्नामेंटाची विचारपूस केल्या नंतर म्हाका तेणें सरळ प्रश्न केलो की तूं इच्छूक आसा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक, येणारी पोटनिवडणूक? हांवें म्हटलें अर्थातूच. म्हटलें तुमी पक्ष टिकेट दिशात जाल्यार करपाक तयार आसा म्हटलें. हांवें म्हटलें बरें आसा तर म्हणलो, विचार करूं येता आमच्या हाचेर. त्याच्या नंतर राजकीय असो विशय तेणें खंयचोच कांयच केलो ना. परत टुर्नामेंटाची खबर केली आनी आपूण सहज येयलो न्हू, वयता वयता तुजी खबर घेवया आनी आपल्या कडेन तो हांगासर ग्रावंडार आसा आनी तो ग्रावंडार येयलो म्हाजे कडेन आनी गेलो. पण आज जी तरेन लोकमताचेर जी बातमी आसा की आमची समजूत वगैरे काडपाक आयलो, अशें कांयच ना. म्हाका ताणें स्पश्टपणे हो एकच प्रश्न केला, राजकीय जर दृश्ट्या खंयचो प्रश्न केला एकच हो प्रश्न केला. हेच्या नंतर ताणें एक ब्र काडूंक ना. आयची राजकीय स्थिती किंवा बाबा कितें ह्या मतदारसंघान एक ब्र काडलो ना तेणी. आनी म्हाका हार्डली तो 6-7 मिनटां नंतर थंयसून तो गेलो.